आता सद्याक जी परिस्थिती आसा रस्त्यांची ती इतली भयानक आसा की लोक हांगा अक्षरशः हाल काडटा. हे जे गटर्स जे बांधले पळय न्हू ते डायरेक्टली सिमेंट केल्या. फर्स्ट गटर्स बांधले त्यांनी. आता तांकां आमी कंप्लेन दित जाल्यार ते कितें म्हणटा ते खणत जाल्यार ते तुमकां करंट येयल्यार सगळें कावंगूच लोकांक शॉक येतलो. एक्झॅक्टली 2 म्हयने पयलीं आमी हांगा आयिल्ले आनी स्मार्ट सिटीचे कामां हांगा कशें चल्ल्या रायबंदरा आनी कितें परिस्थिती आसा तें पळोवपाक आयिल्ले. आनी तेन्ना मोठ्या प्रमाणाचेर हांगा काम चलतालें. खास करून सिवरेजीचे फुल्ल रस्ते खणून दवरिल्ले वो रस्तो ब्लॉक आशिल्लो आनी सगळें ट्रॅफीक डायवर्ट केल्लें. सो इतलो खूब प्रॉब्लेम आशिल्ले. आतां फायनली सिवरेजीचें काम जालां, रस्ते ऑलमोस्ट रेडी जालां सगळें काम. पूण आतां सद्याक जी परिस्थिती आसा रस्त्यांची ती इतली भयानक आसा की लोक हांगा अक्षरशः हाल काडटा. एवरी डे यो वच करपी लोक आसा तांची गाडयांचे आनी हांचे इतलो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. कारण हे सगळे रस्ते जे खणिल्ले ते तशेंच आसा, ताजेर हॉटमिक्स जावना आनी ताजी कांय रिपेरूय जावना. सो ताजे खातीर जे कोण यो वच करता ह्या रोडा वयल्यान तांची सामकी हालत बिकट जाल्ली आसा. सो आमी आतां आयल्या मुद्दम रायबंदरा पळोवपा खातीर की हांगा आतां सद्याची परिस्थिती कितें आसा. आनी आमच्या बरोबर आसात ह्या रायबंदच्यो कॉर्पोरेटर सेंड्रा डिकुन्ना. आमी तांकां विचारया, ह्याच जाग्याचेर आमी तांची मुलाखत घेतिल्ली 2 म्हयने पयलीं. तांकां आतां विचारया आमी की रायबंदच्या रस्त्यांची हालत कितें आसा सद्या. तुका सांगतलें म्हणल्यार द कंडिशन ऑफ द रोड इज व्हेरी बॅड. सो मच सो दॅट द रेसिडेंट्स ऑफ रिबांदर आर टोटली they are so disappointed with the roads because time and again we have been requesting the concerned authorities to repair the roads, the potholes, wherever there are cracks. But the smart city, what they have done right now is wherever there are potholes, they have been just filling them up with the cement, which is not really working and it's not helping us out. So for the time being, it's like a total mess. People are really scared to move on the road, even with a two-wheeler, and four-wheelers at least they'll be safe, but people moving on the two-wheelers are scared. The amount of time that they would take to reach from here to Panjim would be like a very short period, but because of this, they are not able to ride very fast. It takes a very long time. सारखे लोकांक त्रास जाल्या. आतां भितर एक्सिडेंट जावपाचे रिस्क आसा, लोकांच्या हेल्थाकय प्रॉब्लेम आसा. मागीर ह्या हाजे कंडिशन स्कुटरीचे स्पेशली जे बायकाचे जे वता तांकां खूब हाल सोडचे पडटा. सो कित्या खातीर जालें हें कंडिशन आतां आनी वॉट इज द सोल्युशन? Solution is only tarring up the roads, which I have been given to understand that it's going to be happening just before the exposition. So people are now wondering, it's a big question mark, how long will they wait? And the amount of inconvenience that is going to be caused to them. Senior citizens riding on their bikes really find it difficult. They, I'm sure, are having a lot of medical problems, and in spite of that, they have to be driving on such bad roads. The only solution right now is to tar up the roads as fast as possible. That is my only request. Yeah. So you are saying they are waiting for the exposition. That means it's a long away, it's almost many months away from now. Yes, we are just in the month of July. So then till then it will be a big problem. How people are going to manage all this time? And why कित्या खातीर ते आता डिले करता actually? म्हाका सांगून दिला की डिले जाता बिकॉज ऑफ द रेन्स. लायक ह्या दिसांनी इतलो पावस पडला that with the gush of the heavy rain, they are not able to work on the roads. Like you see, Ribandar for the last few days has gone through a lot of problems, especially because of the drains which are not they were not cleared by the smart city. Like of course the drains of the CCP, we had started clearing them, desilting them in the month of May. So those drains I didn't have much problem, but the newly built drains are all choked up and they are not desilted, so because of that water has entered even people's houses, which has created a lot of inconvenience to the people. And I really don't know. I have been appealing to the concerned authorities to do something about this so that our people do not face any problem. But as of now, it's just a question mark. There's no proper reply given to me. सो एक्चुली स्मार्ट सिटीचे कामान रेबंद्रा स्मार्ट जावपा आशिल्लें. पूण हांगा जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता स्मार्ट जावपा परस यू आर गॉन बॅक टू वर्स कंडिशन.
ड्रेनेज सगळी सारकी करूना, रस्त्यांची सगळी वाट लागल्या. सो एक रिबंदर स्मार्ट केन्ना जातलें. इवन लास्ट टायम ऑल्सो वी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, when रिबंदर will become smart. In fact, all the people are looking forward, to see a day where everything is going to be sorted out nicely. But day by day, problems are increasing. Like instead of trying to do something about it, as of now, nothing is being done. In fact, the drains which are built by the smart city, they are not built properly. There is no proper depth kept, as a result of which the water doesn't flow properly and the drains get choked up. So this is a major problem, and I really don't know how long we people will have to go through the brunt of all this, of what the smart city has done. मुझे एकूच विनंती, requesting the MD of the smart city to look into this matter. Our MLA, our mayor of the CCP has been ever supportive. Like any time I tell him that this is what I'm facing in Ribandar, immediately the next day he tries to send me the workers, and the work gets done at that level. But this work was not done by the CCP. It was done by the smart city. So it is smart city who has to take up the works which are pending and completed at the earliest. So आता जर हे झालं ना, and if they're still delaying even after monsoon, then what will be the stand of Raibanskars? How they are going to respond to it? See, people have been blaming the councillors, saying that we are not taking up the responsibility, but it is not the councillors who are to be blamed for this, because all this work was started by the smart city. So here we are only doing the follow-up for them. Like we are time and again constantly in touch with the concerned people to make sure that things get going and don't get delayed for whatever reason may be. So I till now don't know, I don't get the answer when this work is going to be completed. Everywhere you see there are big potholes, like the roads are so bad. I myself had a fall in the month of I think it was the end of May, and it was really very bad just before the starting of June. And since then I'm really even scared to go on my two-wheeler. I prefer to go in a four-wheeler because of these bad roads. And people have been urging, they have constantly been telling us only about the roads. When is it going to be done? But as of now, there's no clear answer. So even एरियेतलो corporator, public representative, even she has no answer when this road will be done. इतली अनसर्टनिटी सध्या आसा ह्या रोडा बद्दल, आनी लोक सामके अक्षरशः विटल्या, आनी एटलिस्ट कांय खबरय ना आनी केन्ना हो रोड जातलो तो. सो आतां फक्त वाट पळोवपाची की केन्ना हो रोड जातलो, आनी जाता तितले बेगीन सरकारान हो रोड कंप्लीट करून हाजेर डांबर घालून लोकांक एक तरेचो रिलीफ दिवचो, अशी आमची रायबंदच्या लोकांची सामकी मागणी आसा. म्हणजे नाव प्रकाश नायक, आणि हे आमचे घर आसा पळय न्हू, हे पोर्तुगीज टायमा पासून एक्झिस्टींग आसा, आनी हांगा केन्नाच अशें उदक सेटल हे जावना आसलें. आतां जे हिला वयल्यान जे स्प्रिंग्स येता न्हू, जे झरे येता उदकाचे, ते झरे न्हू, हे हांगा 4 कान आसा ह्या एरियान. 4 कान म्हणजे क्रॉस ड्रेनेज आसा, पोर्तुगीज टायमा वयले क्रॉस ड्रेनेज, ते बिल्डअप केल्ले विथ स्टोन्स एंड लॅटरायटीक स्टोन्स, आनी तेतून ते स्प्रिंग्स पळय आसा ते वॉटर तेका मेळोन डायरेक्टली ते दर्यान वचून आमकां खंयच उदक लागनासलें. जे फर्स्ट टायम आतां स्मार्ट सिटीन जे काम केलां पळय न्हू, विथआवट कोणाक कन्सिडर, लोकलांक कोणाच कन्सिडर करूना, लोकलांचे व्ह्यूज घेवना, ते कांयच घेवना. आमी तांकां सांगीत आसा एक्चुली देर आर क्रॉस ड्रेनेज आसा, ते क्रॉस ड्रेनेज पयलीं करा, ते दे हॅव नॉट, ते आमचे लोकल लोकांक कन्सिडर करिना. आनी एक म्हटल्यार तेंचे कडेन एक सुद्दां गोवन असो इंजिनियर्स ना, हे ना की तांकां हे घेवन ते काम करतले म्हणून. एक्चुली आतां हे जे गटर्स जे बांदल्या पळय न्हू, ते डायरेक्टली सिमेंट केल्या. फर्स्ट गटर्स बांदले तेणी, मागीर रोड वर्क केले तेणी, आनी इलेक्ट्रिकल केबल्स जे आसा न्हू ते भितर उदकान भितर घातले. आतां तांकां आमी कंप्लेंट दित जाल्यार ते कितें म्हणटा, ना ते खणत जाल्यार ते तुमकां करंट येयल्यार सगळें गांवांकूच करंट लोकांक शॉक येतलो म्हणटात. हय, हे जे सगळे केबल्स आसा न्हू सर, दाखयता पळय ते केबल्स सगळे उदकांच्यान काडल्या, ड्रेन्सच्यान काडल्या, ड्रेनांच्यान काडल्या. आनी ते केबलांक आतां सगळें फुडें न्हू, आतां एक्सक्युशन कितेंय काम तर करतलो, जर हे पंचर सुद्दां जालें केबल न्हू, जाल्यार सगळ्या कोणाकूय शॉक येवंक शकता हांगा. इतलें डेंजरस आसा काम केल्लें आसा. स्मार्ट, हे सगळें स्मार्ट काम. आनी केबल सुद्दां न्हू अशें, आनी कनेक्शन्स आसा पळय न्हू, हे कनेक्शन्स आसा पळय ते डायरेक्ट आमकां मिटरांक कनेक्शन दिवना, डायरेक्ट भायल्यान कनेक्शन दिल्यार ताका केन्ना एनी टायम कार्बन जावपाची शक्यता आसता. आतां वयर आसा सर ते हेका, म्हणजे भायल्यान दिलें तेणी कनेक्शन की ताका तेंचे कितें आसा, केबल्स आसा न्हू तेंचे, आनी हेजे कनेक्शन सारकें हे जायना, मॅच जायना, ताका एनी टायम ते शॉर्ट जाता. आनी म्हणजे 2-3 फावटी शॉर्ट जाले. म्हणजे जे पावसान सर हांगा
फूल उदक भरलेलें 5 दीस जाले अजून उदकाचें हें आसा ते भितर अजून उदक आसा 5 दीस जाले हांगा उदक भरलें त्या घरान आनी ते शिरोडकराक आसा घर पळय न्हू तेंचे दाखयता सर थंयसरूय फूल पाणी भरलेलें आसा आनी आमी तांकां रिक्वेस्ट केलें की तुमी ते आमचे एक प्रॉपर अरेंजमेंट करा म्हणून मागीर पयर हांगा रोहीत सर आनी मॅडम आमची सेंट्रल मॅडम आसा पळय तिणें आमकां खूब हेल्प केला आमी तिका एवरी टायम कॉन्टेक्ट करून तिणें तांकां आपयलें हेजी टीम आसा न्हू CCTVची टीम आसा ते रोहीत सर बीन ते सगळे येवन हांगा पळयले आनी तेणी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवन सुद्दां तेणी काम करूं ना प्रॉब्लेम सॉल्व जावना आमचे पावस म्हणजे आतां पावस जरी जाल्यार आमचे परत 100% बुडटलें की तेणी ते अरेंजमेंटूच करूं ना ते नेक्स्ट टायम तुका दाखयता सर फुडें तेणी ते पायप घातला एक्चुली ते पायप क्रॉस ड्रेनेज आसा न्हू एक्चुली तो कॉमन सेन्स आसा की इट शूड बी द बॉटम जो फ्लोअर आसा पळय न्हू फ्लोअर ऑफ द ड्रेन्स आहा ताका कनेक्ट करीत जाल्यार ते वॉटर भायर वयतलें देव कनेक्टेड हाफ वे केले कनेक्ट मागीर सगळें उदक भितरूच आसा ऑल गटर्स आर दीस फील्ड आसा सर यू कॅन सी सर ऑल द गटर्स बोल ना गटर्स म्हणजे बॉटम पासून हे ड्रेन जावना उदक फूल आतां ते पावस पडत जाल्यार ते परत भरतले आनी फुडें परत आमकां त्रास जातले आणि जी आमचे जर म्हणणें आसा की जे स्मार्ट सिटीचें काम आसा न्ही टोटली एकदम बॅड क्वॉलिटी सर एकदम क्वॉलिटी सामकी वर्स्ट क्वॉलिटी आणि ते कॉन्ट्रॅक्टर्स पळय आसा पळय न्हू फॉर एवरीथींग देर आर सेपरेट कॉन्ट्रॅक्टर्स जे हे आतां गटर्स घातले पळय न्हू ते वन कॉन्ट्रॅक्टर इलेक्ट्रिकल वन कॉन्ट्रॅक्टर रोड कॉर्डिनेशन काडना आनी देर इज नो कॉर्डिनेशन बिटवीन द गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज जे आसा न्हू जे हे आसा तेंचे आनी हेंचे कॉर्डिनेशन कांय ना ताका लागून तेंची कामाची कांयच ना फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टींग जे काम केल्लें सर BSNLचे सगळे लायन्स तेणी कवर केल्ले नाव एवरीबडी जे BSNL जे आमचे कनेक्शन्स आसा न्हू सगळ्यांनी BSNLचे कनेक्शन्स काडून उडयले की तेज्यान ते केबल्सूच कट केले आय थिंक ते क्रोड्स अँड क्रोड्स तेणी लॉस केले ते हितून ते जे हे घातले सेकंडली आतां हांगा पळय घातला पण इलेक्ट्रिकल केबल्स घातले अंडरग्रावंड घातले गटरान घातले दॅट इज व्हेरी डेंजरस फुडाराक लोकांक खूब त्रास जावपाचे आसा कांय ना एटलीस्ट ताका पायप घालून जावं ताका सेपरेट कितें तरी हे करतात ते भायर ते सुद्दां कांय करिनासतना तेणी ते केबल्स घातले फुडें जर मात एक केबल सुद्दां पंक्चर जायत जाल्यार सगळे गांवांक कोणाक सगळ्यांक कितें तरी रिस्क आसा डेंजर आसा ना स्मार्ट दीस इज मोर डेंजरस सर पोर्तुगीज टायमार घर आसा पळय न्हू आमचो गणपती हांगा एकत्र गणपती आसा आमचो आनी सद्या जे उदक भरल्या कारणान आमकां सद्या कांयच करपाक मेळचें ना सद्या तें उदक काडले शिवाय आतां उदक भितर भरलेलें आसा आनी ते प्रियेश आनी प्रितेश म्हणून आसा आमचे चुलते नातू आसा ते रावता ते आजून येयला तांकां बी सांगलां अशें जाल्लें आसा आनी एकाच मेन म्हटल्यार तूं खंयच भायर ताका पॅसेज ना उदक वयतलो म्हणून हे सगळें पॅक करून उडयला तेणी आनी ही हायट जी रोड हायट जाल्या पळय हेजी हायट हेज्याकून आतां हायर जाल्या सगळीं घरां जशें जशें आतां फुडें हॉट मिक्स जातलें न्हू हो लेवल रस्त्याचो वाडटा आनी आमची घरां सगळीं डावन म्हणजे आमकां खूब फुडें सुद्दां आमकां खूब डेंजर आसा सर प्रॉब्लेम आसा फुडें आतां जर ते कितें प्रोविजन करिना जाल्यार फुडें आमकां खूब डेंजर आसा मस्किटो ब्रिडींग जाता आतां हे 5-6 दीस जाले आतां उदकाचे आनी ते स्मार्ट सिटीवाल्यांनी कितें करतात तांकां एक्चुली इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आमच्या मेयर सर ऑन द आमचे मॅडमीन तांकां कळयलें रोहीत सराक आनी एका मॅडमीन आमकां खूब कॉपरेशन दिलें ती एवरी टायम शी येता हांगा पर्सनली शी विजीट्स आनी पळयता कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते तिणें आमकां कॉपरेशन दिवन रोहीत सर हांगा आनी तेजी टीम हांगा तेणी इन्स्ट्रक्शन डायरेक्ट दिलें की जे क्रॉस ड्रेनेज पोर्तुगीज टायमा वयले आसा ते तुमी ओपन करा जेणे करून ते सगळे उदक क्रॉस ड्रेनेजीन वचून भायर वयतले पूण ते अजून पासून ते काय करूं ना एक तर तिथून पायपलायन घातल्या तेणी पूण उदक ते ह्या लेवलाकूच ह्या लेवल पायपलायन घातल्यार उदक वयल्या वयर गेलां बाकी सगळे उदक हे गटर्स भरलेले आसा फुडें हांगा मॉस्किटो ब्रिडिंगाक खूब चान्स आसा सर हय ऑलरेडी हांगा खूब लोक हांगा हय आतां सर उदक सगळें फूल लेवलाक उदक नेक लेवलाक उदक भरलेलें आसा फूल आतां उदक ते फूल उदक ड्रेन जावकूच ना आनी आयज काय ते काय दिवना स्लोप दिवंक ना म्हणजे एक्चुली एका क्रॉस ड्रेनेज ना जी क्रॉस ड्रेनेज पयलींचे आसले त्यो रिस्टोर करूंक ना आनी न्यू सगळी उडयले हय आनी जे वॉटर रिजनरेट जाताले सर पयलीं हांगा स्प्रिंग्स आनी हे न्हू ते ऑलरेडी सगळे सोर्स तेणी काबार केले वयर म्हणजे दर्या हे आसा न्हू दोंगर आसा न्हू ते दोंगरा वयल्यान स्प्रिंग्स येताले ह्या सायडीक इवन आमच्या घरान वेल आसा सर ती वेल सुद्दां येता स्प्रिंग्सांक लागून रिजनरेट जाता सर भितर घरान भितर आमचे कोर्टयार्ड आसा तितून वेल आसा भितर हय ताका लागून सर म्हाका सांगपाक जाय की जी स्मार्ट सिटीन जे कितें काम केलें आसा ते एक्चुअली तेंच्यांनी ऑडिट करून पळोवपाक जाय खरेंच ते काम क्वॉलिटीचें आसा काय ना ते कित्याक व्हेरी डिफिकल्ट सर रायबंदकर आनी स्पेशली सर म्हाजें एक म्हणणें आसा जे केबल्स घातले इलेक्ट्रिकल केबल्स इन द गटर्स नो दीस कॅनॉट बी स्मार्ट वर्क सर या एक्चुअली आमचे ट्रेडिशनल जे पयलीं पोर्तुगीज लोकांनी काम केलें न्हू दॅट वॉज व्हेरी गुड सर सिस्टम आतां यू कॅनॉट कॉल दीस केबल्स बी आसा तेंच्यांनी डिस्कनेक्ट ऑल केबल्स अशे हँगींग आसा वी डू नॉट नो आनी हे केबल आतां पळय थोडे केबल्स सर ते ओपन करून दवरलेले आसा व्हेरी ते आमचे जे कोण आसा न्हू भोंवता हे सायडीक तांकां खूब डेंजर आसा आनी हांगा ते पंक्चर जर जालो आनी कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार सगळी उदकांत सगळो करंट वचूंक शकता
इतलें डेंजरस वर्क आसा ते काम व्हेरी नेग्लिजंट काम केलां सर हे पळय केबल्स म्हणजे अशे केबल्स त्यांनी काडल्या वयर हे थोडे केबल्स अशे वयर काडल्या थोडे केबल्स अशे भितर घातल्या म्हणजे एक अशें सिस्टमॅटीक स्मार्ट सिटी जें कितें काम आसा तें 100% ना ना वेवस्था हें करूं ना आनी हांगा सगळें कंप्लीट सर वॉटर लॉगिंग आसा आज फक्त आयज असो हे पडला ड्राय डे आसा म्हणून अशें आसा नाल्यार कंप्लिटली वॉटर लॉगिंग आसता and full road from Pato to this Kamath junction आसा न्हू completely filled with potholes sir. Completely totally potholes आसा म्हणजे तुका you cannot try. Goa road was supposed to be smart road like Panjim, or this was like normal road? This road was very normal. It was so good before the smart city people started this work on the road, like especially doing the sewage work. Like they started every 30 meters they started putting the sewerage lines to connect to the houses. But now I don't know whether that project also is going to be successful or not. What I want to add here is here I requested the smart city to come and to do the follow up over here to make sure that he doesn't have a problem, Mr. Prakash. I'm really very concerned about him because for the last I think 4 days he's been having sleepless nights. Like he has been, yeah, and I really feel very. I really feel very bad for him because in spite of telling them, they are not taking it very seriously because they are not the ones who are experiencing all this. So yesterday they were there over here. They did the drain. पूण ती ड्रेन सारकी सक्सेसफूल जावंक ना तेंची तेजें उदक आजून थिंगा पोत्तून एकठांय जाता सो आय वूड लायक स्टील से दॅट दीस वर्क स्टील हॅज टू बी टेकन अप व्हेरी व्हेरी सिरियसली अँड प्रॉपर प्रोफेशनल पीपल हॅव टू बी ब्रॉट here to evaluate this place because if you see Ribandar has got a topography which is little bit challenging, so considering that we require people who are professionals in this field who will be accordingly work over here. This is my request and I suppose this goes or reaches to the concerned people and people from Ribandar are going to be stress free and living a much better and a happier life in the days to come. Yeah. So one thing I wanted to add, actually they have not studied the topography of Ribandar or Panjim. The basic topography that layout, they don't have the layout plan also for the whatever the surface features are, they don't have the layout plan. Therefore, they are not able to execute what is there in the city survey plan or these smart city plans. And these people, they are not professional who are coming, they are the only workers. Actually, no supervisor is there. Sometimes one supervisor will be there. Even though those engineers also don't know what is the cross drainage. I showed them all for the cross drainage which were existing for 50 years back. Still, they say no, we don't know. Now they have actually packed up all fours like. And now I told them to put those pipelines at the floor of the gutters so that the water will pass away. That they're not doing. They're not understanding only the basic things only. So what I want to say, sir, they should bring the smart city people should bring the consultants like who knows every features here, understand the local situations, and then execute their plans. Locals have to be taken into consideration. Yeah. And they're not considering because locals are the ones who know the place much better than them. These people have just come here to work for a short while. So without even consulting, the local residents or the concerned authority, they just come and haphazardly do the work, which is becoming a big problem over here. Even this electrical, poles they are put. No, they are not taken the cables now. Sir. These cables are hanging. See, the cables are all hanging from there. We don't know which cables are live, which are dead. We don't know anything. They have removed some cables and they have left all the cables over here. Sir. Now these cables are hanging from here. We don't know what is. We cannot touch also. And these are these escalator sheets, sir. No, anytime you can get the current, like if they are live. So something explosive situation म्हणटा सध्या Ribandar आसा. I am very much concerned about our house because all the house these walls are of mud walls. So anytime they might collapse also. And one thing, sir, we cannot get the licenses also for repairing because these are on these racks. And he has a major danger because there was a house which was demolished. Which was demolished. And I have a partition wall over there, sir. That partition wall anytime it may collapse. हे पाईप घातलं पण हे वॉटर कितें आता ते पाईप फुडें घालपाचें आसा सर ते फुडें पूण ते अजून तरी घालूंक ना वाय आय डोंट नो वाय ते पूट द क्रॉस ड्रेनेज पाईप ते ह्या देवालाक आसा म्हणून ते उदक सगळें तेका लागून उरलां सर हे दीस इज देर वर्क सर सी हॉटस्पॉट जॉब आनी स्मार्ट सिटीचे लोकांनी कसलें काम केलां ते जर पळोवपा खातीर दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल की त्या जे इंजिनियर आसा तांकां कसलीच लोकल नॉलेज नाशिल्ली आनी कसलेंच बेजीक हें ना म्हाजे वयल्यान कळटा कारण आमी हांगा आसा आनी हें जर पळयत हो सकयल जो एक होल आसा
तो पोर्चुगीज टायमा वयलो ड्रेनेज ही क्रॉस ड्रेनेज हांच्यान सायडीन न्हंय आसा न्हंयक वचपा खातीर कितलो डीप आसा तो पळय. आनी आतां जेन्ना उदक सगळें हांगा भरलें आनी तांकां सांगलें ते क्रॉस ड्रेनेज कर म्हणून तांणी कितें केलां तर हांगा इतलो हें पायप घातलां. आतां ती पोर्चुगीज टायमा वयली ड्रेनेज खंय आसा आनी हें पायप खंय आसा. आतां हें उदक अजून हांगा भरून उरलां कारण ह्या पायपांतल्यान तें उदक वचपाक शकना कारण पायप वयर आसा आनी ही ड्रेनेज सकयल आसा. सो ताजे खातीर हें सगळें कंप्लीट उदक भरलां आनी ही जी कंप्लीट जी ड्रेनेज सिस्टम आसा हातूंत फुल्ल ड्रेनी भितर उदक भरिल्लें आसा सद्या. आनी हें पयलें म्हणजे पावस आयल्या बरोबर परत एकदां बुडपाचें आसा. सो प्रॉब्लेम कांय सॉल्व जावपाचें ना. दुसरी गोश्ट म्हणजे हांगा मॉस्किटो ब्रिडिंगा खातीर हो आयडियल सिच्युएशन आसा. सो अशी तरेचें काम सद्या रायबंदरा चल्लां. कसलेंच तातूंत भितर स्मार्टनेस ना आनी जे कोण स्मार्ट सिटीज नांवाचेर हांगा जे कोण काम करता तांकां कसलीच जनरल नॉलेज ना आनी तांकां कसलीच हांगा लोकल सिच्युएशन कितें आसा ताजी कसलीच इन्फॉर्मेशन ना आनी ते कशें काम करता तांकां कोणूय हांगा कसलो तरेचो कंट्रोल ना आनी कोणूय येवन मॉनिटरींग करना. सो अशी तरेची परिस्थिती रायबंदची जाल्या की रायबंदची बरी परिस्थिती बरे रस्ते आशिल्ले बरी ड्रेनेज सिस्टम आशिल्ली ती ह्या स्मार्ट सिटीन कंप्लिटली डिस्ट्रॉय करून उडयल्या. आनी तांणी जें कितें केलां स्मार्ट सिटी नांवाचेर तें कंप्लिटली होचपोच आसा आनी तांणी कसलोच प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाचो ना. वयल्यान प्रॉब्लेम तांणी क्रिएट केल्या नवे प्रॉब्लेम क्रिएट जावपाचो आसा एकान एक. सो अशे तरेचे परिस्थिती भितर सद्या रायबंदकार आसा आनी हे तांकां स्मार्ट सिटी आनी नाका अशें म्हणपाची पाळी सद्या रायबंदकारांचेर येवपाची आसा. हांव निरज नायक नितिना वांगडा गोमंतक TV खातीर.